वेटलँडाचो इशू तसो खूब सेन्सिटीव इशू आसा आनी फाटले खूब दीस जाले त्या नोटिफिकेशनान जे प्रपोज नोटिफिकेशन आसा तातूंत करमळे खोर्ले आनी एला ओल्ड गोवा वो एला ओल्ड गोवाचो पार्ट तातूंत इन्क्लूड आसा मागीर तें बफर झोन आसूं किंवा झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स आसूं पण अशें लक्षान आयलें की करमळे पंचायतीक तें नोटिफिकेशन पावल्लें आनी ओल्ड गोवा आनी खोर्ले पंचायतीक तें पावूना आनी ताकाच लागून जे ऑब्जेक्शन घालपाची डेट आसली ती क्रॉस जाली आनी तेज्या पयलीं तें नोटिफिकेशन पंचायतीक पावूनासल्या कारणान लोकांक तें ऑब्जेक्शन घालपाक मेळना. सो आमी सगळ्या लोकांच्या वतीन काल रातची मिटींग जाली आनी तेंच्या वतीन आमी पंचायतीक रिक्वेस्ट केला की हें गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी जी आसा ताका कॉरस्पॉन्डन्स करचें की आमकां हें इंटिमेट करचें की आमकां नोटिफिकेशन अजून पावून नाशिल्लें आनी ताकाच लागून लोक अनअवेर आशिल्ले आनी अवेरनस मातसो जावचो वेटलँडा बद्दल कितें आसा एक्झॅक्ट कशें जातलें झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स कितें आसा बफर झोन कितें आसा हें सगळें लोकांक कळचें आनी त्या बेसिसाचेर लोकांनी ऑब्जेक्शन घालपाक लोकांक आनी टायम दिवचो एक्सटेंशन मेळचें हें आमी पंचायतीचे थ्रू कॉर्पोरेशनान गव्हर्मेंटा कडेन मागणें केल्लें आसा. सो सरपंच आनी बाकी आमचे पंच मेंबर हांगा आसा निरी बाब आसा आमचो मेघश्याम आसा त्या सगळ्यांनी ते बसून लोकांचो बरो सपोर्ट ताणें घेवन हो इशू आमी पंचायती कडेन मांडला आनी पंचायतीचे थ्रू गव्हर्मेंटा कडेन आमी ते करून घेवपाचो प्रयत्न आनी तें जातलें हातून मात्तूय दुबाव असो ना. वेटलँड जालो जाल्यार कितल्या लोकांक इफेक्ट जातलो? जवळ जवळ कंप्लीट करमळे खोर्ले आनी ओल्ड गोवा अशें धरून जवळ जवळ 13 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स आनी बफर झोन ह्या हितून येता आनी करमळे लेक आसात न्ही ते जवळ जवळ 7,95,000 स्क्वेअर मिटर कितें ताणें हें केलां. सो तेज्या फुडें थोडो बफर झोन 50 मिटर सुमार आनी तेज्या नंतर जे सर्वे नंबर्स घातल्या झोन ऑफ इन्फ्लुयन्सान ते जवळ जवळ 500 मिटर ते तेजे मातशे थोडे कमी जास्त प्रमाणान आसा त्यामुळे बरीचशी जमीन हितून तेज्या अंडर येतली.